मोगाच्या भाव भयणींनो, आज पयलें वाचो प्रवादी आयजायाच्या पुस्तकान घेतलां. तुमकां खबर आसतली ह्या पुस्तकांत 4 सर्वंट सॉंग वा सेवकाची गितां वा गायनां आसात. आनी हाजे आमी पयल्या सेवकाच्या गितांची खबर आयकल्या. ह्या पयल्या भागांत आमकां एक सेवकाची खबर मेळटा. हो सेवक संवसारांत येवन प्रमाणीकपण जिवन जयतलो आनी तशेंच तो न्याया खातीर झगडटलो. कोण जायत हो सेवक? आयसाया आमकां जिवची खबर सांगता. जेन्ना जेजू संवसारांत येतलो तो सदांच प्रमाणीक जिवीत सादतलो आनी लोकांच्या हक्का साठी न्याया साठी तो जियेतलो म्हूण आयसाया सांगता. शुभ वर्तमानां आमकां जी घडणी लजाच्या घरान घडली आमकां ताची खबर मेवल्या. आनी हाका खबऱ्यान पळयता लाजाची भयण जी जसो कितलो मोग करताली ती एक मारगाय तेल घेवन जेजूचे पांय धुवता, पांय मागता. ही दोनी वास्तवां कितें सांगता जायत, कसलो संदेश आमकां मेळटा जायत. पयले सुवातेर जे भाशेन जेजून लोकांची सेवा केली, तो चाकूर जालो आनी जेजू न्याया साठी झगडलो, ते भाशेन आमी जिवंक आमकां सांगता. तशें जे भाशेन मारयेन जेजूचो मीठ मेळ आसलो मोग केलो, तसो आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक आमकां आपोवणी दिता. आज तर ह्या खास 2 गूण आमकां मेळूंक आज आमी मिसा भेटेंत देवा लागीं कालतिकायेन मागुया.